वॉशल शिवोले क्षेत्रपाल देवळा कडेन मानशेचो बांद फुटून सगळें उदक शेतान भरलां। ह्या खाऱ्या उदकाक लोकांच्या शेतां पिड्ड्यार जाल्यात। लोकांनी आपल्या शेतांनी भाजी, मिरसांगो, हळसांदे आनी हेर पीक घेतिल्लें। हाती तोंडा कडेन आयिल्लें पीक ह्या खाऱ्या उदकाक लागून पाड जालां। आतां हाची लुकसाण भरपाई कोण दितलो असो प्रश्न ह्या लोकांक पडला। उदका स्त्रोत खात्यान बांद बांदून दिवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी गौरेश मांद्रेकारान केल्या। आयज आमी ओशेल गांवान आहा शिवोलच्या जे ओशेल क्षेत्रपाल देवळा कडेन मानशेर म्हणटा थंयसर। आनी तुमी आयज पळोवंक शकता आयज हांगा कशें हे नाशाडी जाल्ली आहा ती। आमी हो इशू कितले फावटी पंचायतीन सुद्दां हायलायट केल्लो की हांगा आमकां रिटेनिंग वॉल जाय म्हणून, पूण पंचायतीन आमचे हे फक्त रिजोल्यूशन बरोवन दिलां की आमी डिपार्टमेंटाक धाडटा म्हणून। पूण आयज पळोवंक गेल्यार हांगा कशी हालत जाल्ली आसा ती पळया। हे वाटेन सगळीं आमची शेतां आहा लोकांची, कोणी अळसाणो ओपला, कोणी रोंपे लायल्या, कोणी मिरसांगो लायल्या। आतां हे सगळें भरले म्हणटकूच उदक ज्या वटेन वयता तें भरतले आनी सगळीं पीक पिड्ड्यार जातले। हेच्या खातीर आमी कितले फावटी हो इशू आतां जाली 2 वर्सां फाटलीं 2 वर्सां आमी सांगता हांकां की बाबा हो रिटेनिंग वॉल घाला म्हणून, पूण हेजेर आजून कोणीच लक्ष दिल्लें ना। आनी फाटल्या इलेक्शना पयलीं हांगा येवन मोराणे मारले की प्रोजेक्ट पास जालो म्हणून, हो पेडे वाटले, पूण आयज हेजेर कांयच ना। आयज हो पळोवंक शकता तुमी कसो आसा तस्सो आसा त्याच कंडिशनान आसा। आनी हो जेन्ना भोंव पडटाले हांगा तेन्नाच्यान आमी सांगताले की बाबा हांगा हे फुडें डिस्ट्रक्शन जावपाचें आसा, हे कोसळपाचें आसा, हेजेर कोणी लक्ष दिल्लें ना।